देवबरोबर देवबाबाजी कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचा आज परत आम्ही एक संस्था घेऊन आयल्या आणि कोंकणी उलोवप्यांचे संस्थे सामाजिक एक रितीन कशें काम करतात आणि जागृती कशें उठयतात आणि समाजांत एक एफेक्टीव रितीन एक परिणामकारी कशें चलतात म्हणल्यार एक महत्वाची दक्षिण कन्नड आणि उडुपींत सुमार या करावळी एरियांत एक व्हड नांव कोंकणी संस्थो एक सगळ्या एरियांत नांव केल्लो आनी जागृती उठयल्लो संस्थो जावन आसा 1907 आनी 9 इस्वेंत एप्रिलाच्या 20 आनी 9 तारीखेर आरंभ जाल्ली कॅथोलीक सभा. कॅथोलीक सभा म्हळ्यार एक क्रिस्तांवाचो संस्थो पूण तो क्रिस्तांव संस्थो जावन उरोवना. तो सर धर्माच्या सांगता कोंकणी उलोवच्या आनी कोंकणी उलयनातल्या इतरांच्या सगळ्यांक सांगता एक म्हत्वाचे एक बांदावळ काण घेवन एक जागृती काण घेवन आनी सकड लोकांच्या मध्ये एक कशें उदकांत मीठ साकर करगोवन एक रूस दिता तशें जावन आज कॅथोलीक सभा म्हळ्यार कितेंय इतर समाजांनी करतना कितेंय एक निर्णय करतना या कितेंय एक महत्वाचे काम करतना कॅथोलिक सभे कडेन एक विचारया ಅವರ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳುವ ಅವರ ಹತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 10,000 च्यावर श्रेणीत सदस्य असचे एक संघटन ढाका आणि उडुपी दोन्ही डायसिसांनी दोग जण बिस्प जाल्ल्यान दोन्ही कडे अध्यक्ष आसून हे अजून संगतपण म्हळ्यार दोगांयकी पत्रियेक दोगांयकी एक अभिवृद्धीक एक संस्था आसा पांबुरांत ते एक करून सांगता मिटिंगा कर भोव सोबीत रितीन आसा करतात. ताचो उडपीचो अध्यक्ष नवो अध्यक्ष जाला कणाजारगार करकळ वारड्याचो करकळ तालुकाचो रॉबर्ट मिनेजस कणाजार आमच्या मध्ये आसा नवो अध्यक्ष. स्वागत रॉबर्ट तुका. सुमार 31 वर्सां जावन तो कॅथोलीक सभेंत आसा. मंगळूर कॅथोलीक सभा एकच मंगळूर आनी उडपी एकच कॅथोलीक सभा आसतना तो आसलो. ताचे उपरांत आसा रोटेरियन ऑलविन क्वार्टर्स एक तांकीवंत समाजसेवक आनी निकटपूर्व अध्यक्ष कॅथोलीक सभेचो उडपीचे दोगी जाण. कॅथोलीक सभा उडपी प्रदेश रिजिस्टर्ड म्हणून तांणी करगण्याला कॅथोलीक मंगळूर प्रदेश रिजिस्टर्ड म्हणून पयले आहले. आतां केदोळे 2 डायस जाल्यात तांणी करगणी गेला आनी 2 जण बिस्प तांकां आत्मीक निर्देशक जावन भोव यशस्वी रितीन तांकां मार्गदर्शन दितात. उडपीचे दोगी जाण आज साध्य करून आमी तांच्या दिसल्या जागृती विशयांत तांच्या दिसल्या विशयांत सडीत हांगासर उलयता कित्याक म्हळ्यार रॉल्फी मंगळूरचो अध्यक्षाच्या आदी हांगाचे संमेलन केल्ल्या आयिल्लो आसा. आनीक तुमी पयले फावटी येवचे जाल्ल्यान परत V4 तर्फेन कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्रा तर्फेन तुमी आज स्टार दोगी जण जावन हांगा आसात. तुमकां स्वागत म्हणटा. बरें करूं. कॅथोलीक सभेचे एक अध्यक्ष दोगी जण निकटपूर्व अध्यक्ष म्हणून यू हॅव युअर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूण तशें ताच्या वरनी पयलें समाजांत तुमी कितें जावन आल्यात आनी कॅथोलीक सभेक तुमी योग्य कशें जाल्यात म्हणल्या विशयांत एक 2 शब्द सांगचे सगळें. रॉबर्ट सांग तूं अध्यक्ष सांग कॅथोलीक सभे पावता आमचो कितें जावन आसलो हितून. वय कॅथोलीक सभेक पावता बरें हांव एक कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसलो आनी खणजार पिरगेचे सुमार कामांनी सिवील कामांनी कितें जावन म्हळ्यार शिकप कशें जालें आनी शिकप म्हळ्यार हांवें कन्स्ट्रक्शनांत हांवें डिप्लोमा केल्लो. वय तशें म्हाका कन्स्ट्रक्शन कामांत हांव मुखार आयिल्लो आनी हें बरें म्हणलें कामां कन्स्ट्रक्शनाचें घरा बांदचें बांय खणचें आनी जालें तें हें बरें केनासलो. पूण 1988 1988 आमच्या काणजारांत 2 मर्डर जालीं. 2 चलयांची मर्डर जालीं. आमचो पाद्रापो तादळा एकदम असहायक म्हणल्या भशेन जालो. तादळा कॅथलीक सभा जावन 10 वर्सां जाल्लीं मंगळूर प्रदेश कॅथलीक सभा. ते मागीर आमकां ताच्या कल्पेटांक सोदूंक आमकां जावना. आमकां क्रिस्तांवांची चेडवांचे चलयांची मर्डर जालें. ताका कॅथलीक सभा मुखार पडली. कॅथलीक सभा मंगळूर प्रदेश मुखार पडली आनी ते
थंयसर येवन तांणी एक जागृती उठयली आनी कॅथलीक सभा अस्तित्व काडली. थंय घटक घटक केले मात्र न्ही कारकळ वाड्यांत पयले घटक आमचे. कारकळ वाड्यांत वारडो कॅथलीक सभा अस्तित्वाक येवना थंय पूण कॅथलीक सभा थंय अस्तित्व काडली. थंय संघटन केलें आमी. कोण आयिल्ले जागृती उठोवंक कोण आयिल्ले त्या जाणा आमचो वो आहलो कोण आल्फोन्स साब आहलो की आल्फोन्स डिकोस्ता की या आमचो काश्मीर मॅनेजर्स की कोण आयिल्ले तुका काही एवढा आसा की वय त्या जाणा उडपीचो आमचो वाल्टर सिरिल पिंटो की वाल्टर सिरिल पिंटो न्ही आमचो वो कोण तो इस्कॉल चलयता आमचो डॉक्टर थॉमस क्वार्टर्स. वय that is very important वय थॉमस क्वार्टर्स तांचे बरें नांव काडचें वय ऑफकोर्स ताणें येवन आमचे थंय जागृती केली आनी ह्या जागृती वरवीं त्या मर्डर केल्ल्याक धरलें. ती एक बारी विशेश. तुम्ही काय करणार तुम्ही पोलिसांक सहकार्य वय आमी पोलिसांक म्हळ्यार ते येवन बारी इन्व्हेस्टिगेशन केलें. थंयचो स्थापक अध्यक्ष की ना स्थापकाचो नांव ना हांव एक स्थापक सांदो म्हण येत त्याला वय आनी एक अध्यक्षालय मागीर वारड्याक आयलो वय तेय आमी हें जाताना ते परत तांकां धरले आनी परत एक काम जालें म्हूण ताका एक कारण घडोवंक एक कारण ते एक हें जालें 1989 मागीर 1989 म्हळ्यार 89 आमकां कॅथलीक सभा थंय अस्तित्वाक आयली. वय ताजे उपरांत एक 4 वर्सां उपरांत म्हाका अध्यक्षपणाचें एक चान्स थंय मेळ्ळें अवकाश मेळ्ळो. वय पूण आमी ते मिटिंगांनी चलयतना चड लोक आनी परत नातुरलो. 7 जाण आल्यार पावतात. वय पूण ऑफिस भरार 7 जाण आल्यार पावतात सगळ्यांची गजाल तशी. वय व्हडलो विशय न्ही. वय तें कालें केलें आमी त्या जाल्यार म्हणजे एक म्हळ्यार खंयचें हांव इनवॉल्वमेंट जाता ते कशें म्हण म्हाका रायस संसोड जे म्हणलें म्हणजे एक वय आतां एफटी उडपी रायस जाता जावन दी त्या जाल्यार मागीर कालें करतालो हांव ह्या लोकांक केलें एट्रॅक्ट करचें न्ही म्हणल्या लेखार आमी एक मिसाच्या पयलें ते बोर्ड घालून दवरचो आज कॅथलीक सभाचें मिटींग आसा एजेंडा घालचो एसे आनी लास्टाक कॉफी फळार आनी पर आसा म्हणून घालचें. त्या जाल्यार लोक केलो म्हळ्यार लोकांक केलें कळटा हांगा कालिंगी चलता म्हणून लोक मागीर येवंक सुरू जालो. वय एशें हांव आसतना 2 वर्सांची एक आमकां 2 वर्साची अवधी आसता अध्यक्षाक. 2 वर्सां जावं येत. ह्या 2 वर्सांनी आमकां आमच्या घटकाक अत्युत्तम घटक म्हणून एवॉर्ड मेळ्ळें. केंद्र जावन न्ही आमच्या वाड्यातून तितलें मात्र न्ही आनी 3rd इयराक दुसरो म्हजे उपरांत आयिल्लो अध्यक्ष की ताकाय आमी इल्लें एनकरेज केरन हॅट्रीक आमकां कालें प्रशस्ती मेळ्ळ्या. वय ताच्या उपरांत वारडो अध्यक्षालय ताजे उपरांत वार्ड अध्यक्ष 2002 केंद्राचो उडपी केंद्राचो तूं केदाणा हे जालें कालें उपाध्यक्ष निकट कालें अध्यक्षांच्या पयले नियोजीत कितल्या वर्सां जावन केंद्र न्हू 5 वर्सां जावन आसा. वय आनी हांगा कोडयाळ्यान ते आहले तूं पयलें. वय कोडयाळ्यान 24 वर्सां 20 आनी 4 वर्सां कोडयाळ्यान जालो. अल्विना विशयान सांग. अल्विन काय ल्हान मनीस न्ही. वय तो बरो जाण वय हांव कॅथलीक सभा एक रेगुल्लो हांव मंगळूर CYM ते जाल्यार ICY नासलें कॅथोलीक यूथ मुवमेंट आसलें कोडयाळ DSCC कॅथोलीक यूथ मुवमेंट आसलें आनी हांव DSCCचो एक सहकार अध्यक्ष जावन आहलो. डायसिस म्हणटा वय हांव एक्चुअली म्हजे फिरगज कोटा पूण ते आसचें कुटुंबा फकत 40 आनी 5 कुटुंब पूण आमी ल्हानपणांत युवा जन आसता युवा प्रायर युवा प्रायर उडपींत एक ताच्या मदें सांगता म्हाका बरो कुशेसान उडपीन कोणी आयले काय सांगचें आतां जाल्यार करता ना त्या एरियांत कोटा तुमच्या एरियांत दोर येनात कंपाउंड वॉल ना ते एक म्हाका केदाळे खंय कोणाक सांगचें तुमच्या गांवांत कंपाउंड वॉल ना सायब नो बायफर्केशन म्हळ्यार म्हाका तितले संवाद आसात म्हणून कंपाउंड तावन ओडोवचे गरज ना तशें न्ही संवाद जितले म्हळ्यार कंपाउंड वॉल घालचे म्हळ्यार एनकरेज जाता कोण ना सांग कशें जालें कोर्टान. वय ते हांव आमचें तें युनीट जालें CYMचें युनीट जालें मागीर हांव वार्डाचो
क्रीडा कार्याध्यक्ष जालो ताजे उपरांत केंद्राक आयलो ताजे उपरांत साबार वर्सां आमी युवा CYM काम केल्या मी सांगता साळी जावन वतली. वय जावन साळी जावन पंच वर्सां भितर ताजे उपरांत थोडो तेंप हांव इल्लें म्हज्या हे वेव्हारा निमती बिझनेसा निमती हांव तिके भायर रावलो पूण म्हजो मित्र तुमकां गोत आसा एल्रॉय किरण क्रास्टो तो कातोलीक सभा तुमचो उडपीचो पहिलो पहिलो अध्यक्ष आनी कुंदापुर वार्ड आसा तो अध्यक्ष जाल्लो राज्याचो अध्यक्ष राज्य AICचो राज्य अध्यक्ष ऑल इंडिया कॅथलिक युनियन MCC बँकेचो निर्देशक वय आता प्रस्तुत ताणें म्हाका कातोलीक सभा परतून व्हरून हाडलें कित्याक म्हळ्यार आमचें तें सळावळ युवा CYM आसले वरवीं आनी हात धरल्यार सोडूंक की जायना ना वय ताणें म्हाका व्हरून हाडून परतून कातोलीक सभेंत म्हाका ते म्हजी सेवा ताणें परत म्हाका अवकाश करून दिले कितल्या वर्सां पयले सुमार एक सादारण एक म्हाका एक दिसता एक 30 वर्सां पयले कोटा तूं हें जालो एकले घटक अध्यक्ष जालो ताजे उपरांत वार्ड अध्यक्ष जालो वार्ड खंयचो येता तो? कुंदापुर वार्डाचो 2 वर्सांक अध्यक्ष जालो ताज्या उपरांत केंद्राचो आसलो पूण मंगळूर प्रदेशांत हांव केंद्राचो सहकार्याध्यक्ष जालो आमचो विल्फ्रेड लुईस ताणें अध्यक्ष आसतना हांव सहकार्याध्यक्ष जाल्लो ताजे उपरांत आयल्या वर 8 वर्सां पयलीं 7 वर्सां पयलीं आमचे उडपी डायसिसांनी तातूंत 2 डिवायड जाल्या उपरांत आमचेत एक नव्यानचें एक कातोलीक सभा उडपी प्रदेश अस्तित्व जालें आनी पयलो अध्यक्ष जावन आमचो एल्रॉय किरण क्रास्टो तो नेमक जालो ताजे त्या वेळार हांव खजानदार जावन एक 3 वर्सां सतत 3 वर्सां हांव खजानदार जावन सेवा दिले ब्रेक काडण्याचो वेळ जाला ह्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये रॉबर्ट मॅनेजर्स आसा आनीक आमचो ऑल्विन क्वार्टर्स आसा कातोलीक सभेचे उडपी प्रदेशाचे रजिस्ट्राराचे हे अध्यक्ष आनी निकटपूर अध्यक्ष आसात आनी कातोलीक सभेचे एक्चुअल कुतूहला विशयान आमी येवन तांच्या विशयान मात राव आमच्या सांगता पळय आमी कोंकणी भाशेन केंद्रा एक ब्रेक काड स्वागत मोगाच्या कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा कातोलीक सभेचे उडपीचे अध्यक्ष आणि एक रॉबर्ट मॅनेजर्स आताचो अध्यक्ष तो आनीक ऑल्विन क्वार्टर्स निकटपूर अध्यक्ष कातोलीक सभा म्हळ्यार कितें कातोलीक सभा म्हळ्यार बेजीक खंय जागृती आनी इतर विशयान ते काम करता म्हणल्या विशयान ते सांगूंक तयार जाला सांग रॉबर्ट कातोलीक सभा म्हळ्यार कितें कॅथलिक सभा 1997 ईस्वीच्या एप्रिलाच्या 20 आनी 9 तारखेर आरंभ जाली हाका एक कारण आसा 1960 ईस्व्यांत दुसरी वातिकान सभा जाल्ली ह्या सभेंत लायकांक मुखेलपण दिवच्या विशयान एक तांणी दस्तवेज आरंभ केले तितले मात्र न्हय ते जावंक आसलें 1960 ईस्वी आनी कॅथलिक सभा आरंभ जाली 1970 ईस्व्यांत आनी 1970 ईस्व्यांत ते दळच्या गव्हर्मेंटान एक त्यागी मसुदे एक बंधन केलें त्यागी मसुदेंत ते सबार जाणांक कळ्ळें जावंक पुरो त्या त्यागी मसुदेंत आमकां मस्तो काय उपद्रव म्हणल्या भशेन आसले क्रिस्तांवाच्या विशयान गोत्तून आसतना मस्त प्रोविजन तांचो आसलें आमच्या विशयान कांय आमी कितें करता वय ताज्या खातीर जागृती हाडच्या खातीर आनी आमी एक कोटीत जावच्या खातीर ही कॅथलिक सभा आरंभ जाली चवळसो म्हळ्यार मानेस्त आमचो ऑस्कार फर्नांडीस स्थापक अध्यक्ष जालो वय आनी ताणें 3 वर्सां बराबर ताणें कॅथलिक सभेचे मुखेलपण घेवन कॅथलिक बिसायब जावन आसलो वय फादर स्टॅनली पेरेरा आत्मीय निर्देशक वय स्टॅनली पेरेरा म्हळ्यार पक्षीगेर असो पॉप्युलर वय तेचें आरंभ जावन ते सभार अध्यक्ष म्हळ्यार त्या दाळा स्टार्टिंगार ताका सुरवेर 3 वर्सांची ताका अवधी ताणें हें केल्या वावर केला आनी ताजे उपरांत ते अध्यक्ष सुडावत 2 वर्सां तांणी काम केलें इलेक्ट जावचे वय अनेक वर्सांक प्रमोट री इलेक्ट जावंक अवकाश आसा हें मुंदरसून वचून
आमचे डायसीस 2 डायसीस जाले, उडपी डायसीस आनी कोडयाळ डायसीस, हय 2 बिस्प जाले. तशें आमी कॅथलीक सभा आमकां म्हळ्यार आमच्या कुंदा प्रकारांक आनी पुरा वारी पयस पडटा म्हळ्यार त्या रितीर ते जाल्यार आमी आमचे हे परिधी काही मुशार म्हणल्यार बैंदूर म्हणून आसा. सो बैंदूर तावन न्हू एका जमातेक कोडयाळ येयचे जाल्यार उण्या म्हणल्यार तांकां येवंक 3 वरां आनी वसूंक 3 वरां. एका घंट्याच्या जमातेक 100 वरां ताणें स्पेंड करचें आसलें. त्या जाल्यार आमचे मनीस हांगा येवन जमातीक हजर जावन कॅथोलिक सभेच्या मोगाक अभिमानाक ताणें सेवा दिल्ली आसा. ते आमी तितलेंच कालेंगे म्हळ्यार तुका सुळ्या पिरगेचे सो कासरगोड पिरगेचे सो सेम थिंग. आमी आतां जाल्यार सुळ्या कासरगोड या बेलतंगाडी पिरगेची ताणी जाल्यार 1.5 घंटो जाय. वय 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 ते म्हळ्यार ते आनी ते जाणा आतांच्या बरी अर्ध्या मिनिटाक हे बस नाही. वय वय करेक्ट. आता अर्ध्या मिनिटांक अशें पळयता 3 बसां बाटलान दिसतात तुका, मुखार 3 बसां दिसतात. ते जाणा मागीर हांगा तावन आमी ह्या कोडयाळ सेंट्रल तावन मागीर हांगा तावन आमी मंजेश्वरा त्या सायडीक आनी पुत्तूर सायड उद्देदार जाताले आनी थंय वचून एक सेवाची व्याप्त वय उर्बा आसल्यान सेवाची व्याप्त इतले व्हडले आसले. आमी एका फावटी घरा पावतना राती 12-1 वरां जाल्लीं आसा. आनी त्या वेळा घटाकां चड नासली, आमकां घटाकां करचें एक उमेद आसली. आनी एकाच दिसा कोणच्या हांगा आमच्या कासरगोड वार्डांत 12 घटकांनी आमी कालें घटकां अस्तित्व काडलें, स्थापन केली. हे तुमी कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश रजिस्टर विशयान उलयतात. म्हळ्यार तुमी ते खेदाळा पळय ते ओटू काडले खेदाळा उलयता. तुमी आतां कॅथोलिक सभा उडपी रजिस्ट्रेशन विशयान कशी जागृती करता? उडपी म्हळ्यार आतां उडपीन कॅथोलिक सभा आसलेंच. फकत आमचे एक आडळते मात्र आमचे दिएसी जाल्ल्या वरवीं ते 2 जाल्यार सोडले जाल्यार ते जाल्यार आमचे अविभजित दक्षिण कन्नड आनी उडपी ते कितें जागृती आसा, कितें ते करचें काम आसा, मूळ कॅथोलिक सभेत हांव तुमी विंगड करूं ना. आनी आडळत्या खातीर मात्र विंगड केले. आमचे ध्येय तेच आसा. अजूनय आमचे सांगात पण अजूनय आसा. एक आसा आमचो संदेश पत्र आमी सांगात चलयता. ह्या निबान आमी सांगाता मेळटा. आमच्या मध्ये समन्वय समिती आसा. समन्वय समिती आमी तवळ मेळना आमी आमचे व्ह्यूज आमी एक्सचेंज करता. आमच्या समुदाया खातीर कितें बरेंपण करया म्हणल्या विशयान आमी चिंतन मंथन करता. आनी मंगळूर प्रदेश आमी बरें कितें आमी व्हरता तें थंय आमी इम्प्लिमेंट करता. हांगा तर आमी कितें आसा तांकां दिता. सांगात आमचे म्हणलें एक म्हत्वाकांक्षी आमचे एक प्रोजेक्ट आमचे मानसा विकलचेतन भुरग्यांचे एक संस्था इतल्या अपुरबायेन कॅथोलिक सभा एक लायक संस्था ते चलोवन आसा. अजुनूय अपुरबायेन चलोवन आसा पांबुरांत. हे आमचे अजुनूय ऑलिंपिकांत तुमच्या त्या भुरग्याक मेडल मेळ्ळें सेलिब्रेशन जालें आमचें. सो असली आमची दोन्ही विशय आसात ते आमी अजुनूय आमचे मंगळूर प्रदेश आनी उडपी प्रदेश सांगात पूण अजुनूय मुंदर आसा. मूळ उद्देश बदलूं ना. बिलकुल ना. तशें मुंदर वरून तसो इतलें मात्र न्हय आसतना आमी सुमार सामाजीक संवेदनशील कामां करनात आसा. देखीक सांगचे दर राजकीय जागृती आमी अडोवन आसा केदाळे. आनी वोटिंगाच्या टायमार तांचे नांवां दखल करच्यांत आमी मुखेलपण घेता. तांकां वोटर लिस्टान नांव भरचे करता. स्त्रिया विशयान आमी स्त्रियांचे हक्कां विशयान आमी जागृती हाडयता. मात्र आमचें संविधान कशें आसा कितें आसा त्या विशयानूय आमी लोकांक जागृती हाडून आसा. वय अशें सबार. आनी अजुनूय आमचे एक लायकाचें एक प्रमुख संघटन म्हळ्यार कॅथोलिक सभा. थोड्यांक हाजी आनीक वळख ना. अजुनूय थोडे समस्या आयिल्ल्या वेळार मात्र कॅथोलिक सभाक विचारतात कॅथोलिक सभा खंय आसा खंय आसा म्हूण सांगून. वय पूण पडद्या फाटल्यान कॅथोलिक सभा कितलो वावर करता म्हणून ताचे परिचय आमच्या समुदायाक ना. सो आयल्या वर आमी त्या विशयान चड आनी चड आमी काम करना आसा कॅथोलिक सभेची इमेज बिल्डअप करचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार कॅथोलिक सभेची खरी वळख आमी तांकां दिला आमच्या समुदाय दिला कित्याक आमचे कॅथोलिक सभा कितें काम करना आसा.
आनी खंयच्या पासून ते वावर करना आसा म्हणल्यार आमी खरी वळख दिवचें पडटा. सो त्या विशयान आमी मस्त वावर करना आसा. आमचे आतां डिजिटल मिडिया कितें आसा आमी ते भोव अप्रूपायन आमी वापरन लोकांक घरांनी कातोलीक सभेची वळख जायची आनी घरांनी हर एक मेंबर एक लोक 18 वर्सां वयलो सदो जायचे म्हणल्यार आमचे एक हें आसा कितें म्हणल्यार आमचे शेवट बरोलो कॅथलीक सभेचो संदो जायचे म्हणून पयलीं शेवट आसले आमचे एक घरांत एक कुटुंबांत एक आमकां संदो जायचे पूण आतां आमचो शेवट कितें आमी सांगल्यार सदस्य अल्ला आतां हर एक 18 वर्सां त्या देखून आमी सदस्य फकत एकच आमचे 7 वर्सां भितर आमी 16,524 संदी आमी जाल्या उडपींत आसात. फकत उडपी उडपींत 16,000 सदस्य आसात. आमचे आतां हे भरचे म्हाका टार्गेट आमच्या निकटपूर्व अध्यक्षान दिला 20,000 करचे एक टार्गेट आमकां 99.9 वय वय कित्याक म्हणल्यार आमी संकयचें कित्याक सांगता सांगल्यार संको आमकां गरज एक संघटनाची बळ संघटनाची स्ट्रंथ ते आसचे कितले संदी आसा सांगून अल्पसभेचे बजेट सभा ऐकला सभा सांगता अल्पसभेचो वय वय खंयच्याच आसचे खंडी जावन कित्याक म्हणल्यार कित्याक सांगल्यार कित्याक म्हणल्यार मानस आल्फास डिकॉस जावन डॉक्टर जेराल्ड पिंटो तशेंच आमचो वॉल्टर सिरिल पिंटो तली आमचे मुखेली आमकां तली वॉट आमकां मार्गदर्शन दिलां आनी कातोलीक सभा खंयच्या दिशेन वचाचें म्हणल्यार एक खरी तांणी आमकां मार्गदर्शन दिल्या. सो त्या देखून आमी सगळ्यांना सांगाता मेळून आमी काम करचें पडटा. आमचो असो एक लायक सांगल्या बरी लायक संघटन आमचें एकच आमचे समुदायाचे आमच्या लोकांच्या हक्का राखोवंक एक संघटन आनी संघटन बोड आसल्यार मात्र संख्यान बोड आसल्यार मात्र एका सरकार आमकां आमचे कितें आमचे गरज असले विशय ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20,000 2,000 ಸದಸ್ಯತನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿದರು ಇಲ್ಲ. आनी मागीर एक विशय कितें म्हळ्यार आमचे माजी अध्यक्ष जे कितें आसात ते आमचे सांगता मेळून आमकां एक कालें पाठिंबो दिल्ल्या भशेन ते हे करतात. कम्युनिटी लेवलार तुम्ही काम करता कशें म्हळ्यार अध्यक्ष स्थान गेल्या उपरांत ऑर्डिनरी मेंबर जावन काम करतात आनी कॅथलीक सभा उडपी प्रदेशांनी हप्त्याक एक फावटी आमी सांगता मेळतो हुद्देदार हप्त्याक एक फावटी आज आमचे ब्रेस्तार हर एक ब्रेस्तार आमी सांगता मेळचे. आजय आमचो माजी अध्यक्ष येवन आमकां सलाह सूचना दिवन आमकां आज वॉल्टर सिरिल पिंटो आयिल्ले बारी सजेशन आमचे हर एक हप्त्याच्या ब्रेस्तारच्या मिटिंगांत आमचे कोर कमिटी न्हय आसतना आमचे माजी अध्यक्षांक आपोवणें आसा. वय तांणी येवन आमकां कितें मुखले आमी कितें कार्यक्रम करच्या विशयांत आमकां संपर्क करेक्ट तुमी दवरला वय दवरला कित्याक सांगल्यार आमचे गुडपे मुळाचे कोडयाळांत येवन एक अध्यक्ष जावन आसले आमचे व्हडले आमचे लिडर्स आसात ल्हान विशय न्ही तरी आमकां इतलो संपन्नमूळ व्यक्ती आमचे आसतना तांकां आमी बरेंकान आमी उपयोग करचे पडटा न्ही. सो ते एक आमचे भाग म्हूण सांगाचे तांणी आमचे सांगता स्पंदन करचें आसा बळें तांतूं आमकां बारीक खुशी जाता आनी खंयचेंय काम करून वचोंक आमकां बरो अवकाशांनी मेळटा. तितलें मात्र न्ही आमचो फातरोन बिसायब ते आमकां मस्त फाटीमोद दितात. तांचे लायक म्हळ्यार ते आतां पौर फाटले संद आमचे 25 तारखेर आमचे जनरल बॉडी मिटींग आसलें वय जनरल बॉडी मिटींग जालें दोनपरां उपरांत 3 वरां तावन सांजेर 6 वरां म्हणसरी आमच्या संगतार रावल्यात ते आमच्या संगतार रावल्यात हर एक प्रोग्राम हर एक विशय कितें म्हणून जाता कितें उलयतात काल पुरा तांणी एक ऑब्जर्व केन रावल्यात एक बिसायब जावन आमच्या संगता लायका संगता रावचे म्हळ्यार ते एक भारी एक ग्रेट कातोलीक सभा उडपी प्रदेश विशिष्टाचे अध्यक्ष आणि निकटपूर्व अध्यक्ष आनी सार्वजनिक रितीर आनी तांची कामां तांणी उसारूंक सुरू करनात. राव आमच्या संगता पळय कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडया. स्वागत मग कोकणी भाषेत एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आता उडपी प्रदेश कातोलीक सभेचे अध्यक्ष निकटपूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट मॅनेजर्स आणि ऑलिव्हन क्वार्टर्स एक गट्ट मनीस आणि कातोलीक सभा कशी ते लीड करतात म्हणल्या विशयांत आम्ही डिस्कस करतले हांव
सगळ्यांक कळच्या बरी कित्याक म्हळ्यार तांणी राजकीय जागृती करचे प्रमुख उद्देश म्हणून ते ऑलरेडी सांगतात. सांगा तुम्ही कशें ते करतात. पहिला सुवातेर हांव कॅथलीक सभा उडपी प्रदेशांत आमचो आत्मीय निर्देशक बाप आसा कोण फादर फेर्डिनंड गोन्साल्वेस. आता तो नाही आतां वय तो शंकरपुराचो विगार जावन आसा. शंकरपुराचो वय ताजे आमकां पांगला पांगळा येस पांगळा वय ताजे आमकां फाटीं ताजो आमकां सहकार भरपूर आसा. तो 24/7 म्हणल्या भशेन आमकां सहकार दिवनूच आसा. वय आनी आमकां पाडता पडटा बरें जाल्यार पाडता पडटा आनी कितेंय आमचे तो मिस्टेक जाल्यार तो सजेशन आमकां दिवन आमकां प्रोत्साह करता. तें एक बारी बरो व्यक्ती तो जावन आसा. आनी राजकीय विशय सांगचे तर आमी कॅथलीक सभा एक खंयच्याय राजकीय पार्टीन नांव ते फस्ट वय पूण राजकीयांत बरसूंक आमी एनकरेज करता तांकां प्रोत्साह करता. आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव पैकी राजकीयांत सकड पार्ट्यांत राजकीयांत मेतर जावन वावर करून आसा. आमचो मूळ उद्देश आमच्या समुदायांत राजकीयांत मुखेलीजम एक मुखेली जायचे म्हणल्यार त्या देखून कॅथलीक सभेक सादें जावंक खंयचो पार्टीचो जायचे म्हणना. खंयचो पार्टीचो तो आमच्यान सदां जावन आसा पूण आनी कॅथलीक सभा खंयच्या पार्टीक एक काम सपोर्ट काम करना. आमचो मूळ उद्देश कितें आमी सांगल्यार आमच्या समुदायाचे आमचे लायक मुखेली राजकीयांत मुखार येवचे त्या वरवीं आमच्या समुदायाक बरेंपण जायचें म्हणल्यार एक मूळ उद्देश. आनी आसा आमचे मेतेरपण इतर समुदाय वट्ट कशें आसा जें म्हणल्यार आमी एक मूळ उद्देश जावन आसा. कित्याक आमी सांगल्यार आयच्या परिगतेंत आमी बरे विंगड रावंक जायना. एकसुरे कांय करूंक जायना. आनी आमचे सगळे आमच्या राष्ट्रांत आसचे आमी 2% आमकां कांय उरलें नवें करूंक जायना. आमी बरे विंगड रावले जाल्यार आमी चड आमी कश्टार पडटा. त्या देखून आमी इतर समुदाय सांगता आमकां बरें नांव आसा आमचे समुदाय बरें नांव आसा तशेंच आमकां बरेंकान यूज करून आमकां उडयतले आमचे आसात. आनी राजकीय विशयान राजकीयचे पूरक जावन एक 2 विशय सांगचे तर आमी राजकीयांत जिखिल्ल्यांक म्हळ्यार वोटिंगां दिवन जिखिल्ल्यांक हर एकल्याक सोडावत आमी तांकां सन्मानाने पुरो करता. देखीक सांगचे तर क्रिस्तांव मात्र न्ही हर एका जाती कातीच्या लोकांक आमी सन्मान करता. एक जस्ट एक एग्जाम्पल एक उदाहरण दिवचें तर आमच्या कारकळचो MLA आसा सुनील कुमार ताका आमी कॅथलीक सभा मार्फत ताका सन्मान केल्लो आसा वार्डा मार्फत. आनी ताणें ते दीस सांगुल्ली उतर म्हाका अजून म्हाका उडस आसात ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾದವರು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ म्हणून ताणें बारी एक बऱ्या रितीन ताणें उल्लेख केल्लो आसा. तितले मात्र न्ही प्रस्तुत आतां म्हणजे नवें सरकार जाल्या उपरांत आमच्या स्थळीय मट्ट शासक हर एकल्यांक आमी रघुपती भटाला कोटा श्रीनिवास पुजारी ताच्या घरा गेल्लो आमी ताका आमी हॉनर केलां. तशेंच आतां दिपावली फेस्ता वेळार तांच्या घरा वचून भेट तांकां शुभाशय पेटयला. तशेंच आमचो स्थळीय शासक जावन रघुपती भट तांकां वचून मेळून आमी आमी हें केलां काल आमी सांगल्यार ते एक वाटो जाल्यार म्हाका ते मागीर विचारच्या पयलें तुमी राजागणाक वचून आमच्या पेजावर स्वामीच्या हाका खंयच्याक पर्याय ताच्या विशयात सांगा कितें म्हळ्यार दॅट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका मागीर विचारता देखून सांगा. ते म्हळ्यार तांचे आमच्या समुदायात ताणें तांचे एक हें आसा 2 वर्सां एक फावटी पर्याय जावं अष्टमठ आसात अष्टमठ पर्याय जाता 2 वर्सां फावटी तांचे स्वामीजीचे ताणें एक हें येता. ते त्या वर्सा आमी आमच्या सगळे समुदायाचे तांचे हिंदू समुदायाचे खोरेकाणी करता आसतना आमी तांचे सांगता कित्याक बेरसून वचो म्हणलें चिंता पायिल्लें. मागीर आमी तुमचे सांगता आसा तुमच्या उत्सवांत तुमचे संतोश आमी वांटले जाता म्हणलें एक 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 आमी हें घेवन नेब घेवन आमी एक तांकां वचून एक काणी घेतलें. ते कार्यक्रम भोव अपुरबायचे. आनी कॅथलीक सभेच्यान ते आमी एक व्हेकल केलें कॅथलीक सभेचो बोर्ड आनी फुडें घालून आमी होरकडे गेलो. तितलें मात्र न्ही आमकां तांणी थंयसर आमकां सन्मान सहित केला. एक शॉल आनी घालून आमकां बरें मागलें. तांकां कितली खुशी जाता. सेम आमी गेल्या त्या वर्सा आमी केमारोशी ताका आमी वचून सांगात वचून मेळ्ळं ताचे सांगात थोडे वेळ खर्च करून ताका आमी दिपावली शुभाशय पाठोवन ताणें आमच्या कार्यक्रमांत येवन आमकां सभा रितींचे आमकां ताणें प्रोत्साहन केला. सांगात वार्डा म्हणटार आमी कारकळांत हर एक वर्सा क्रिसमस सौहार्द कूट आचरण करता.
थंयसर हिंदू येतात, मुस्लिम येतात आणि जैनच येतात. होय. एक आणि ते आमी खंयचे भायर काही बस स्टँडार मेन बस स्टँडार हजारा कडल्यान लोक येतात, हजारा कडल्यान लोक येतात. सेलिब्रेट करतात तुम्ही क्रिसमस सौहार्द संभ्रम म्हणून. संभ्रम वय. दीपावली सेलिब्रेट करतात नाही वय वय, दीपावली सेलिब्रेट दीपावली- करतात, रमजान करतात. सेलिब्रेट रमजान अवंದು celebrate आम्ही या वर्ष आम्ही म्हळ्यार कॅथोलिक सभा कशी म्हळ्यार एक भावैक्यता एक भावैक्य. संवादाचे वय, वय, वय. संकेत जावन संकेत. कित्याक म्हणून आम्ही उपाय करतात. आम्ही जावं की पुरो आमच्या लायक संघटन जावं की पुरो आमच्या समुदायाचे जाल्यार आमी कुमो करतना सेवा दितना ते आमची खंयची जात कात खंयचो धर्म म्हणून पळयना. पळयना. धर्म म्हणून पळयना. आमी खंयचे धर्माक आयले आमी शिकपाक आमी स्कॉलरशीप दिल्यात, तांकां वैद्यकीय सौलभ्याची वेवस्था करून दिल्या, घर कॅथोलिक कॅथोलिक नाही झाले वय, वय, नाही वय, जाल्ले वय. घर बांदूंक आमी कुमोक केल्यात. त्या देखून हर एक कोणाक गरजेवंत आसात आमी गरजेवंत आमी काम कुमो करूंक आमी तयार आसा. कित्याक म्हणल्यार हें आमी करना आसा. वय. ते नाही आसता आयल्या वर आमी एक समुदाय उत्सव केले आमी 2020 म्हणून. हे आमच्या उडपी DCचे पयले फावटी आमी एक लायकांचे आमी एक समुदाय उत्सव केल्ले. असो खंयच्याकडे केले ते? ते आमी माउंट रोजरी कल्याण. माउंट रोजरीच्या ग्राउंडार केले. एक लगभग एक 5,000 लोक जमा झाले. आणि आमच्या समुदायाचे हर एक राजकीय मुखेल्यांक आमी आपयला. तो काँग्रेसान जावन दी, BJP जावन दी, खंयचे पक्ष जावन दी, हर एकल्यांक आमी रेकॉग्नायज करून घेवन तांकां आमी वेदी दिला. आनी तांचे मुखार आमकां आमच्या समुदायाक कितें गरज आसा ते आमी तांकां सांगलां. आनी आमचें कितें त्या हातून आमी एक 10 निर्णय आमी खाण गेला की आमच्या समुदायाक कितें गरज आसा ते आमी सरकारा मुखार दवरून घेवन ते कार्यगत करूंक आमचे हक्कोताय आमी केला. रडल्याशिवाय दूध दिनात वय, वय, म्हणल्यार वय, वय, वय. भुरगे रडल्याशिवाय दूध दिनात म्हणल्यार बरी तुम्ही दॅट्स अ प्रॉपर वे. संवादक आणि एक विषय सांगते तर आम्ही उडपींद कोंकणी कार्ड म्हणून करतो, मेडिकल कार्ड, वय, आरोग्य वय, कार्ड वय, करतो. वय. वय आम्ही आणि हे पटी आमकां क्रिस्तावांक सहित आमी कोंकणी कार्ड करचितलें आमचे कडेन आमकां एक परमिशन मेळना. मणिपालचे कार्ड मणिपालाचे कार्ड कार्ड मणिपालचे वय वय. तांतूं 50,000 कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी आणि आमी एकच म्हणल्यार वय, पयलें वय, आतां वय. ते एक्चुअली पयलें कोंकणी कार्ड म्हळ्यार खाली कोंकणी उलयताले ते कार्ड नासलें. पूण ह्या वर्सा तावन ते ताणें सगळें ओपन टू ऑल म्हूण केलां. त्या देखून आनी ताका मेन ताका एक ताजी एक उस्तुवारी म्हणटात ते थोड्या संघटना मात दिला. ते उडपींत एक जी शंकराचे तांचे एक ग्रूप तांकां मोगावीर समाज आसा तांकां दिले आनी कॅथोलिक सभाक. अश्यो हांवें चिंता दोनूच संघटनाक उडपींत हेल्थ कार्ड करूंक अवकाश करून दिला. आनी कोणाक गरजेवंत जाल्यार कोणाक दी कोणाक करीत. आनी तातूंत ह्या फावटी त्या वशांत बरे बेनिफिट्स आसा. तेच बेनिफीट ताणें कंटिन्यू केल्यात. आनी ते माहेन ते आमच्या आले संघटनाक जबाबदारी दिल्या. एक अप्रबायची एक संघटन रेकॉग्नायज जावचे बारी संघटन एक रेकॉग्नायज जाता. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार संवादक एक आमी एक इडेन दिला भशेन जाता. आनी मुस्तुपटी काले वता क्रिस्तांवांच्या इगर्जे भितर कंपाउंडा भितर येवंक आक्रिस्तांव दाखोवचे, देवस्थानाच्या कंपाउंडा भितर वचोंक क्रिस्तांवांनी दाखोवचे, पडले भितर वचोंक उरले सगळ्यांनी दाखोवचे. म्हळ्यार काल जाता कोण ना म्हणून. पूण हे ऑटोमॅटिकली आनी कॅथलिक सभाचे आमचे सौहार्द काही मनशां सांगल्यार आमी गरजे खंडीत आमी मुखार आसा. म्हणल्यार काय उदाहरण कितें आमी सांगलें जाल्यार आयल्या वर लास्ट इयर गेल्या त्या वर्सा जाल्ले आमचे केरळा कोडगू आवरसो लगभग आमी 1 कोर्टाची आमी वस्तू सगळे आमच्या DSCत आमी ओट्टो करून घेवन तांकां दोनी आमकां कोडगू आनी आमी केरळा 4 लॉरियर घालून आमी ह्या वर्सा लगभग 40 लाखांचे आमी उत्तर कन्नडाक पावयत केले. हो एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंतले ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसात उडपी कॅथोलिक सभेचे अध्यक्ष आनीक निकटपूर अध्यक्ष दोगी जाण आसात रॉबर्ट मेनेजर्स आनीक ऑलिन क्वार्टर्स. कॅथोलिक सभा समुदाय आपणाचो आनी इतर समुदाय हांच्या विशयांत कशें संवाद आनीक जागृती उठयता म्हणल्या विशयान उलयतले हांव. घडयेची एक सेक्शन राव आमचे सांगता पळया वी फॉर कोंकणी भाशेंतले एकत्र एक ब्रेक काडया. स्वागत मग कोंकणी भाषेत एकत्र या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा
कथोलिक सभा उडपी प्रदेश रजिस्टर हाचो अध्यक्ष रॉबर्ट मिनेजस कणजार आनीक आमचो ऑलविन क्वाड्रस कोटा हो निकटपूर्व अध्यक्ष आनीक कथोलिक सभा विशांत पटल्या 30 वर्सां जावन 31 वर्सां जावन काम करून कथोलिक सभा अरे दुकडी दिद्दार म्हणटात पळय आमी त्या नमणेर तांकां ताच्या विशांत सारकी माहीत आसल्यान कथोलिक सभेच्या योग्य मनीस आमच्या संघात आसात. सांगा फ्युचर प्लॅनांक तुमचे कितले? कॅथोलिक सभा हे दोळबारीक खंयच्या रितीर चल्ल्या हय आमचे थोडे ध्येय आसात ते ध्येय आमी आनी सेवा. त्याग आनी एकवट ते जायजेत आमकां हय आनी कितें आमी पुरा कार्यक्रमां मांडून हाडिल्लीं आसात ती कार्यक्रमां आनी मुखार आमी मुंदरसून व्हरची एक प्रमुख विशय जावन आसा. जस्ट एक आतां ह्या पॅन्डामीक पिड्या वरवीं आमी चूर इल्लें ब्रेक घेतला मात्र शिवाय ते मुंदरसून व्हरची आमची योजना आसा. इतलें मात्र न्ही कॅथोलिक सभा केवल मंगळूर आनी उडपीन मात्र न्ही ही आनीकय मुंदरसून दुसऱ्या डायसिसन ती अस्तित्वाक येजे म्हणले एक म्हजें चिंतप वैयक्तीक चिंतप तें आनी तें आमी ऑलरेडी आमच्या आमचो मिटिंगान पुरो सांगलां. तशें तें एक चिंतप आसा ताज्या खातीर एक आमी एक समिती आतां तुमची कार्यदर्शी कोण म्हळ्यार तुका कोर मेंबरांक संतोष कर्नेलियो कल्याणपूर माउंट वय वय तो बारी एक एक्टिव्ह संतो आणि मुख्य अध्यक्ष कोण जाता? मुखले अध्यक्ष ना कोण आमचे आमच्या वेवस्थेंत कितें आमी सांगल्यार एक संप्रदाय आमी मांडून हाडल्या. कितें आमी सांगल्यार एक अध्यक्ष जाला उपरांत एकलो नियोजीत अध्यक्ष जाता. ताजे अर्थ कितें आमी सांगल्यार नियोजीत रोटरींत काही इलेक्शनाचें हें आसता पूण आमचें इलेक्शन आमी अवॉयड करूंक पळयता. इलेक्शन नातुल्ल्या भशेन आमी उणें जावच्या भशेन पळयता. वय वय तशें आमचे उद्देश कितें नियोजीत अध्यक्ष म्हणून सांगल्यार तो मुखार तो मेंटल मायंडसेट जावन आसा करूंक आसा आनी हांव अध्यक्ष जावंक आसा आनी ताका एक तरबेती एका वर्साची या 2 वर्सां ताकाय तरबेती मेळटा आनी पूर्ण तयारी जावन आसता. म्हजो पयलो पयल्या वर्स कोण नांव कितें म्हळें नियोजीत मेरी डिसोजा म्हणून उद्यावर फिरगाजीची ती आमचे स्थापक सॉरी आमचो पयलो अध्यक्ष एल्रोय किरण क्रास्तक ती जनरल कार्यदर्शी अनुभवी. सो अनेक कितें आमी सांगल्यार आमचे अनेक उद्देश कितें आमी सांगल्यार आमचे मदेगांत एक सहकार मनोभाव ते चडाचे म्हणल्यार आमचे कथोलिक सभेचे मूळ उद्देश सो ते कशें आमी सांगल्यार आमचे आमी कोऑपरेटीव मुवमेंट आमी चड आमी इनवॉल्व जाल्यात. हाका एक आमी भोवशा सुरविल्ल्या वर्सांनी कथोलिक सभा घडिल्ल्या सुरविल्ल्या वर्सांनी त्या भशेन जायतें वावर जाला. ताका एक प्रतिफळ जावन येदोळूस आमच्या अविभाजीत 2 जिल्ल्यांत 5 कॉपरेटिव्ह सोसायटी जाल्यात. पयले रोजरी क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटी कुंदापूर, ताज्या उपरांत ब्रह्मावर कॅथोलिक क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटी, उडपी कॅथोलिक क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटी, बंटवाळांत अशे कॉपरेटिव्ह सोसायटी आमी बंटवाळची कॅथोलिक सभेच्या ही आमची महिला स्टार्ट जाल्ली कॅथोलिक सभेच्या मंगळूरच्या महिला आमचे एक स्टार्ट जाल्ली कॅथोलिक सभे ताका मूळ प्रेरण कॅथोलिक सभे. सो हे कितें आमी सांगल्यार आमचे म्हळ्यार सेवा त्याग एकवट हर एक इवन आमी फिनान्शियल काय म्हणटात आमच्या आर्थीक विशयान ती आमचे सहकार आसा जे आनी त्या वरवीं कितें कोणाक एक आर्थीक थरान एक सामुदायिक बळ अधिक जाय जाल्यार आर्थीक बळ अधिक आसचे म्हणजे तुमचे जायचे ते एक आमचे एक मूळ उद्देश आसा. आनी तशेंच आमचे एक मुखेल विजन आसा कितें आमी सांगल्यार आमचे तरणाटे चड आनी चड यूथ तरणाटे चड आनी चड सरकारी कामाक वचाचे म्हणल्यार कितें आमी सांगल्यार आजकाल आमचे तरणाटे सरकारी कामांत कोणी पळोवंक मेळनात. त्या दिशेन आमी सदावत आमी आमचे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स आनी तहसीलदार्स या गॅजेटेड ऑफिसर्स तरी आमचे तरणाटे त्या एक क्षेत्रांत वचाचे. फकत गल्फाचे या वेस्टर्न कंट्रीसाचे जॉबाक आतां ते दिसान दिसा वेता ताजे अवकाश मस्त उणें जावंक केला. कितलेकी जण आतां आमचे कोवीड पांडमिक ते पिड्या वरवीं घरा येवन काम सोडून घरा येवचें पडलां. पूण तेच आमचे दुसरे क्षेत्रांत सरकारी क्षेत्र आसात थंय आमचो तरणाटे पावले जाल्यार
मुश आमचे समुदायक इल्ले परमनंट एक रिसोर्स तितले मात्र न्ही आमकां आतां आमच्या तरणाट्यांक येवपार करूंक एक अवकाश करून दिल्यार बरें म्हणलें एक आमची आलोचना आसा त्या खातीर आमी लास्ट इयर एक व्यापारिस्ताचें सामिलान म्हणून आसा केल्लें आनी मस्तो व्यापारिस्तांक आपोवन आमच्या उडपींत प्रेरणा म्हणल्यार एक संस्था आसा तशी हांगा रचना आसा रचना करावली क्रिश्चन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री म्हणून सांगून ते आमी केदार सांगाता काम करता लास्ट इयर आमी प्रेरणा प्रशस्ती म्हणून केल्ले आमी सांगाता लास्ट गेल्या त्या वर्सा आमी स्वउद्योग प्रेरणा तरबेती कार्यागार केले कोणाक आमच्या जिल्हा कैगारिका केंद्र सांगाता मेळोवन एक आमी कार्यक्रम केल्ले सो ह्या हाका बरें स्पंदन जाल्लें ह्या विशयांत आमी सभार आमी वावर करना आसा मुख्य आमचें इंत काम मुंद आसून व्हरूंक रॉबर्ट मेनेजीस तुमी हांगासर येवन ह्या 1 घंटो कोंकणी भाशेंत एकत्र कार्यक्रमांत भोव यशस्वी रितीन आनीक भोव मायेतवंत आमच्या दर्शकांक कोंकणी भाशेंत एकत्र जावन मायेत दिल्या कॅथोलिक सभा उडपी प्रदेश रजिस्टर हाचे अध्यक्ष जावन आसात आनी 1 वर्स आसा म्हणटात तुमी ह्या वर्सांत आनी 1 वर्स आसात तुमकां सोर यशस्वी मागता सोर बरें जावन दी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तुमच्या घरच्यांक आनी ह्या वरवीं सोर अभिवृद्धी जावन दी दिल्ल्या वरवीं चड तुमकां तुमच्या कुटुंबात साथ शांती समाधान आनी भलायकी मेळोवन दी म्हणून आशोन हांगासर आयिल्ल्या खातीर एक मानपत्र बसा 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 बसून तुका घ्या मानपत्र एक तुमकां भेटयता सांगता ऑलवीन एक रोटेरियन जावन एक कॅथोलिक सभेचो एक मुखेली जावन हांगासर आयल्यात हांगासर आयिल्ल्या खातीर आमच्या कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा तर्फेन पिंगारा.com तर्फेन V4 न्यूजा तर्फेन दोगांयकी तुमचे सर्टिफिकेट धरा एक मानपत्र दिवंक आशेता तुमकां एक हे मानपत्र आशेता तुमकां एक सर बरें जावन दी तुमच्या मुखल्या सेवेंत दी तुमकां अभिवृद्धी जावंक आशोन 2 कोंकणी ताळयो पेटोवन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हाका न्हू आज एक अपूर्व दीस म्हणून सांगीत ह्या घडीत म्हणून सांगीत V4 न्यूज चॅनल तुमकां तर हांगासर कोंकणीची तारा कोंकणी भाशेची तारा ह्या कार्यक्रमांत आमकां एक भाग घेवंक एक अवकाश दिला एक अपूर्वाचें कार्यक्रम आनी हे कार्यक्रम बऱ्या रितीन चलोवन दिला आमचो मित्र मानेस्त रायमंड डिकोना तिकाय कॅथोलिक सभा उडपी प्रदेश तर्फान हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा तशेंच V4 चॅनल तांकांय हे आमकां एक अवकाश दिला आनी आमचे कॅथोलिक सभेचे एक परिचय तुमकां सर्वांक दिवंक एक अवकाश दिला ह्या माध्यमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें दोगांयकी कोंकणी भाशेंत ह्या कार्यक्रमांत आसा आमच्या संगत आसात रॉबर्ट मेनेजीस आनीक ऑलवीन क्वार्टर्स कॅथोलिक सभा उडपी प्रदेश रजिस्ट्राराचे हुद्देदार जावन आसले तुमी 1 घंटो आमच्या संगत रावन हे कार्यक्रम आमच्या संगत चलोवन गेले तुमकां सुमेस्तान देव बरें म्हणटना मुखल्या कार्यक्रमांत मुखल्या ब्रेस्तारा परत मेळया आयतारा हे प्रोग्राम 11 ते 12 मरो प्रसार जाता थंय तुमी पळयचें म्हणून विनंती करून हांव रेमंड डिकोना ताकोडे तुमकां परत मेळटा परवां ब्रेस्तारा सुमेस्तान देव बरें करूं